दीस मंगळार, जुनाची 2 तारीख 2024. पहिले मसाब, सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले मसाब, अध्याय 3, वळ 12 ते 15a आणि वळ 17 ते 18 पर्यंत. भोव मोगाच्यानो, सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आणि ताच्या येण्याक बेगीन तयार जाया. त्या दिसा आकाशमंडल उज्यान जळोन कोसळटली आणि मूळ तत्वां धगान कडून वतली. तरी पूण ताचे बासावणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वीक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाच्यानो, ह्या घडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निष्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. सोम्याची लांब सोंसणीकाय आमचे बचावेचो संदर्भ म्हणून लेखा. मोगाच्यानो, हें सक्कट तुमी जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी पांगटे वाटेक तुमकां परतीनाशें सत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाय तुमचे थंय सडा जाय. ताका जावं महिमा आतां आनी सदांकाळ. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 92, 3-4, 10, 14 आनी 16. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगोर अस्तित्वांत येवचे आदी, पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी, ससनतावन ससनक पर्यंत तुंच आमचो देव. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो, फाटीं वसा. अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दिश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारासारकी. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे जिणयेची अवधी 70 वर्सां आनी बोड भलायकी आसल्यार 80. हांतलीं सडावत कश्टां वावटेन भरलीं आनी पोकळ, तीं सट्टकन अखेर जातात आनी आमी उबोन वता. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवंक दी आमचीं भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमचे अंतस्करणाचे दोळे उगडूं. अशें कसल्या भरवशान तुमकां आपयल्यांत तें तुमकां कळीत जावं. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 12, वळ 13 ते 17 पर्यंत. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी समजावन घालीचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेचे ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हणून आमी जाणा. तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो? जेजू तांचो घात जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां.
तांणी ताका एक नाणें हाण दिलें. त्या वेळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूक सामदान घालूंक फारिजेव तशेंच हेरोदीचे पक्षेचे जेजूक तिरवोबांचे विशयान सवाल करतात. तांचें कपटपण जाणा जाल्लो जेजू कितेंच तर्क करिनासता चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया म्हणली जाप दिता. जेजूची जाप एके वाटेन तांकां सगळ्यांच स्पश्ट करता, कित्याक त्या जापी वयर कोणाच तर्क करूंक अवकाश मेळोंक ना. आनी एक वाटेन कितेंच स्पश्ट करिना, कित्याक जेजूचे जापींत देवाक फावो जाल्लें कितें आनी चक्रवर्तीक फावो जाल्लें कितें तें विंगड करिना. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची लिपी म्हणल्यार जेजूच्या सवालांत चक्रवर्तीक फावो जाल्लें तें कितें म्हूण दाखयता. देवाक फावो जाल्लें कितें म्हणलें उत्पत्ती ग्रंथ स्पश्ट करता. आमच्या स्वरूपणासो, आमच्या स्वरूपासो, आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी करुया. देवाचें रुपणें आम्हा हर एकल्या थंय खंचलां देखून आमी सर्व देवाक फावो जाल्लीं. आमचें सगळें जिवीत निजा देवाक समर्पूंक जेजू आमकां उलो दिता. आमी देवाक फावो जाल्लीं देखून तिरवोबांचें तावन सुखान अशें जेजू सत्राय दिता. जशें देवाचे उपादेश पाळूंक आमकां कायदो आसा, तशेंच तिरवोबांचोय आमचो कायदो.